Welcome back. Rollback railway fare hike. With this demand, Congress party workers held demonstration at various railway stations in the state. They claim that it is not affordable for the common man. They have also threatened of dire consequences if their demands are not met. However, Union Finance Minister Arun Jaitley, while justifying rail fare hike, has blamed the previous Congress government. पयलीं केन्नाय रेल्वेचे टॅरिफ इन्क्रीज जाताले ते कमी सुद्दां जरी आसले जाल्यार इमिजिएट ताजेर रिएक्शन जातालें आनी विरोधी पक्ष सदांच UPA सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता की रेल्वेचे टॅरिफ इन्क्रीज केले म्हणून. म्हाका दिसता पयले खेपेक बजेटाच्या पयलींच रेल्वेचे टॅरिफ इन्क्रीज करून एक वेगळो पायंडो ह्या सरकारान घातलो. अच्छे दिन म्हाका दिसता फकत BJP येयले आनी लोकांक बरे दिन येयले. सो तेका लागून वी डिमांड लोकांकूय अच्छे दिन दियाय. तुमकां अच्छे दिन येयले म्हण आमकां दूख लागलो ना पूण लोकांकूय अच्छे दिन दियाय आनी लोकांचें हें रोल बॅकचें हें इतली म्हारग जाला रेल फेर ती मातशें देंवय. तारीफाचेर विजराम निशेध मारपाक सगळे काँग्रेस कार्यकर्ते आयज हिंगा जमा जाल्यात एक सिग्नल दिवपाक की आमच्या सरकाराक अशेंच हेय चलयता ते आमकां ब्लेम करता की आमचे मिस्टेक ना. आयज आमी दाखोवपाक जाय इतले संख्येन इतले टक्क्यान इतले पर्सेंटेजीन ते वाडोवन आयज अगी रावपाक शकना आमचो लोक. आता आमी तांकां एक पीसफूल अशी एक रॅली आमी काडून सगळ्यांनी हें केल्लें आसा की बाबा लोकांक त्रास जावपाक जायना, पॅसेंजरांक त्रास जावपाक जायना. आमी असो एक पीसफूल एक रॅली काडलेली आहा. तेज्या मागीर आमकां लोकांक लागून कितें तरी फुडेकार घेवपाक पडटलें काँग्रेस पार्टीक लागून. पण बजेटाच्या पूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान रेल्वेचे भाडे जवळ जवळ पॅसेंजर 14.2 आणि माल भाडे 6.2 हे दरवाढ केलेल्या बजेटच्या आधी आणि ही काँग्रेस पक्ष त्याच्या फाशी निषेध करता. लोकांक तुम्ही निवडणुके वेळार जशे मोदीचे कलात्मक भाशेन शिकनार लोकांक फ्री शिकयलें आनी तेजो आज हो परिणाम भोगचो पडलो. पयले आमकां गोंयान सांगिल्लें परिवर्तन म्हूण तेजी 2.5 वर्सां जालीं आनी आतां आमचो मोदी सरकार आजचे दिन हे दोनूय शब्दांचेर जे इलेक्शनात जिखलेले फोटिंगपणां उलयले लोकां कडेन ती आयज फोटिंगपणां तेंचे कडेन सोंसूं जायना म्हूण अशें लोकांक त्रासां करता. While party in power blames the previous governments for poor state of railways. मैं सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये जो भाड़ा बढ़ा है ये आपके खाते का है, हमारे खाते में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता वो आपको कल पता चलेगा. Bureau report prudent. Principal of the higher secondary school from Riverna has decided to stay firm on retaining the 23 students who are feared to be HIV affected. Principal of that particular school said that management cannot expel those 23 students and agitating parents were free to take their own decisions. Parents, on the other hand, alleged that management was purposely trying their patience. The fate of 23 students who are supposedly HIV affected is uncertain. The issue surfaced again at Riverna when parents, Mamlatdar and principal of that particular school had a joint deliberation. The instruction जी ती फॉलो करपाक पडटा मॅनेजमेंटाक. सो तेका लागून तिणें हांगा फॉरवर्ड केली अशें म्हण तिणें सांगलां आमकां सिस्टरीन. आतांच मिटींग जाला. सो आतां जर तुमकां तें बरोबर दिसना गिव द रिप्रेझेंटेशन प्रॉपर चॅनलान या न्ही आमी. बेश्टेच तुमी डिमांड केल्ले आनी दे वील नॉट एबल टू टेक द डिसिजन बिकॉज दिस इज एडेड स्कूल. ट्राय टू अंडरस्टँड. सो यू मेक द रिप्रेझेंटेशन गो ऑन लेटर करपाचें कमन. Parents are adamant on shifting those 23 students feared to be HIV positive. They have slammed school management for handling this issue lightly. फादर अंते कोण येयले ते मामलेदार अंते कोण आणि एव्हरी टाइम तीच 7 दीस जाले हे चलता आम पासेस काडटाय. आयदर तुम ते भुरग्यांक हिंग या हाय न्हू रेजिस्टर थिंग शिकयताली ती थिंगा शिकोयाय ना जाल्यार डिवायड कराय म्हण भुरग्यांक. 2 मिनट पयलीं हुंय भुरग्यांक रिफ्यूज केल्ले. कित्याक लागून रिफ्यूज केल्ले? नॉर्मल जाल्यार भुरगे कित्याक रिफ्यूज केले तेणे 2 मिनट पयलीं आतां कित्याक गेले तेणे? But school management says we are retaining those 23 students as expelling them would be violation of Supreme Court guidelines. We are not dismissing these 23 children. They are already sitting in our classrooms. ती पेरेंट्स सांगता मागीर तेंगे पेरेंट्सा ती स्टुडंट्साक घालपाना म्हणटे. We will have to follow the rules and regulations of the grant in aid. Reporter Mayur Naik for Prudent. KJs won the men's title at the 12th Don Bosco Open Basketball Tournament in Panji on Sunday.
In the women's event, Don Bosco Fatorda were the winners. KJs defeated Don Bosco Fatorda in the men's finals. The Fatorda women, however, brought the cheers back with victory over Margao Basketeers in the finals. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.